G8. Jesu amcia somia, soroyanka patyagonia, omrut amcia cifacia, Jesu amcia, बाबाचे उदाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सवे आसूं. बाबळीनो आयज आमी भाग्यवंत आमरोज धर्मान अध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री हाचे स्मरण करता. अद्वेंताच्या काळान अदीक करून जेजूक आमी वळखूंक वावुरता आनी जेजूची पदवी आमच्या जिवितांत मानून घेता. किरीत भशेनाच्या शुभ वर्तमान जेजू आरकाराक बरो करता आनी बापान दिल्ली पदवी उगडापी करता. ह्याच जेजूचेर आमी पात येवंक आमचे प्रश्न आटाविटे सगळे ताचेच हातान घालून ही मिसाची भेट आमी भेटोवया. मिसाची भेटेन आमी मागता अम्ब्रोसियो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या बसत देवान ताका सासणेक सूख दिवंक म्हूण मागया. तेच बरोबर जासिंतो मास्कारेनस आपलो जल्म दीस पाळटा देवान ताचेर आनी हेरूय दुसरी कोणाय जल्म दीस पाळटा तांचेर आपलो आशिर्वाद घालून म्हूण मागया. आनी आमची काळजां मनां तयार करून हे मिसाचे भेटेक पातकी म्हूण ओळखून देवाच्यान एकामेकाची बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवार आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हजो देवानुसार मनाक तोंडानुसार हांवें जायते पातकां केल्या. हांव म्हजो अपराध हे प्रसाद भगवंताचा प्रार्थना सगळ्या लोकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणलो म्हज्या मागता. सरपदीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा भाग्यवंत अमरोजाक क्रिस्ती वावरताचो शास्त्री आनी धिरादीक गवंडी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी धिरान चलोवच्याक ताचे असले तुज्या काळजा सारके गवंडी उपजय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांत. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ओरोणे आनी सुकलोली जमीन कुशाल जावं, पाड जमीन संतोसू आनी फुलूं. कोमला भाशेन तिका फुलां फुलूं. ती संतोस भरीत जावं आनी आनंदान बरोवन गितां गावन. तिका दिल्ल्या लेबनाची मोहिमा, कार्मेलाचो आनी शारनाचो प्रताप.
सर्वेस्पराची मोहिमा ती पळयतली, देवाचो प्रताप ती देखतली. तोकलेले हात गोठ कोरात, तीर कोरात कडकडटली दोंपरां, भिवकुऱ्या काळजांक म्हणात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूद घेवंक तो येता. देवाचें फारीकपण पावता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुड्यांचे दोळे उगडटले, बेऱ्याचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठतले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक अरोण्यांत उदक व्हांवता, कोरपोल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात. सुकी कोरडी जमीन एक तोळें जाता, तानेलोले भुंयच्यो जातात उदकाच्यो जोरी. जूय कोल्यांची दोल आसली, तुय उपजतली बेतो आनी लोवे. तांतल्यान बोस्टावंक नासलोलो एक राज मारोग वेतलो. ताका पवित्र वाट म्हूण पाचारतली. मेळ्ळी मनशां त्या रस्त्या वेल्यान वेचिनात, आनी वाट नोकळो आशिल्ली पर्यान ते रस्त्यार वाट चुकची नात. तुळशीव आसचे नात, रानोटूय जनावरां ते वाटेन फिरची नात. पूण फकत सोडवण मेळ्ळोली त्या रस्त्यार चलतली. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यांत तींच परत येतली. संतोशाचे उलास सोडून ती सियोनांत येतली. तांच्या मुखामळार सदांच कुशालकाय रोसरोसतली. संतोश आनी कुशालकाय ती भोगतली. दूख आनी रुडोन नाच जातले. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भोक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या, आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक बेगीन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोळ पिकाळ. न्हीद चलोवन येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. आमचो देव येवचो जालो, आमकां सोडूंक येतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. हो पळय येता राजा, मनशा कुळाचो धोनी. आमच्या गुलामपणाचें जूं तो काडून उडयतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमची सगळीं आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू बसून शिकोवण दितालो आनी गालिलियाच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुजालेमांतले फारिजेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलोले.
आनी पिडेस्तांक बोरी करूंक सर्वेस्पराची सोक्ती तांचे सवय आसली. तेन्ना कांय दादले आर जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणार घालून घेवन आयले आनी ताका भितर हाडून ताचे फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन तांकां भितर सरूंक मेळनासलें देखून ते पाटोसाचेर चोडले आनी नोळे काडून अंथरुणार सयत ताका मोदेकात जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हळें, मनशा, तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिजेव आपल्या मनांत म्हणूंक लागले, देव निंदा उलोवपी हो कोण? देवाक मात सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जाता? तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतीपाल केलो. तुमच्या मनांत तुमी तशें कित्याक चिंतात? तुजीं पातकां तुका भोगसलीं वो ऊठ आनी चल हातलें खंयचें म्हणूंक अदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमकां रुजू करचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हळें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें अंथरूण घे आनी तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या वचीर उठून आपूण न्हिदलोलो तें अंथरूण घेवन तो देवाची तुस्त करीत आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थोटाकलीं आनी देवाक वाखाणटालीं आनी भिरांतीन भरून म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आयज देखल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणले तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, लोसनियाळ ह्या आयच्या वाचपाचेर पयले सुवातेर सर्वेस्पराची सोक्ती जेजूचेर आसली आनी सोक्तेन बरोवन तो पातकां भोगशिता. हे सोक्तेन बरोवन आरकाराक बरो करता. सर्वेस्पराचे सोक्तेचेर आमी पातयोंक गरज. केदेंय व्हड आमचे प्रश्न आसूं त्याहून आमचो देव व्हडलो हें मनांत दवरून सर्वेस्पराचे सोक्तेचेर पातयोया. दुसरे सुवातेर बाबडीनो, आरकाराचे इश्ट ते भावार्थाचे. तांच्या भावार्थाक लागून जेजू म्हणटा आरकाराक बरो करता. आरकाराचे इश्ट आळकोडी पयस करपाचे. भितर येवंक मेळना तेन्ना पाटासार वचून नोळे काडून ते ताका थंय देंवयता, आडकोडी पयस करता. आरकाराचे इश्ट बाबडीनो बऱ्याक पावोवपी. ताका बरो करूंक ते वावुरता, बऱ्याक पावोवपी. आनी आरकाराचे इश्ट बाबडीनो बरेपण पळोवपी असले. धर्मशास्त्री आनी फारिजेवाचे असले न्हय, पूण बरेपण पळोवपी. आमचे इश्ट कसले काय? आमकां जेजू सशी व्हरता तसले, वो आमकां आमी वळखता तांकां मनशां, आमची घरचीं जावं दुसरीं आमकां जेजू सशी वता तसलीं, वो जेजू सशी पयस वता तसलीं. आनी तिसरे बाबडीनो, आरकाराक बरो केल्या उपरांत देवाची तुस्त करीत तो गेलो. बरेपण अणभवल्या उपरांत जें कितें घडलां तें फाटल्यान विसरूंक ना. पूण जें कितें जेजून केलां तें दिनवाशी मनान तो तुस्त करीत रावलो. जें कितें आमचे लागीं आसा, आमच्याकून जायतीं जाणां असलें जिवीत तांकां मेळना जायत. आमी आसा ते गतीर आसा त्या जिवितान खुशाल रावंक आनी त्या प्रमाणे देवाक तुस्त करप, देवाची तुस्त करप. हे तिनूय नियाळ बाबडीनो आमच्या मनान धरया. पयले सुवातेर आमकांच प्रश्न करुया, देवाचे सत्तेचेर हांव पाती येता. म्हजे इश्ट कसले आनी मेळ्ळेले वस्तू वरवीं, मेळ्ळेल्या मनशा वरवीं, मेळ्ळेल्या जिविता वरवीं हांव देवाक दिन वाचतां. ह्या प्रश्नाक आमीच जबाब दिवं.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसनार आमी तुका दिनवासांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची महिमा परगटून पवित्र आत्म्यान बागयोन अमरोजाचें मौन आनी काळीज भावार्थाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र योजनाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी बरोवन हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर कड्यान सर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अमरोज तुज्या भक्ताच्या मनाक ते बरोबर समोरूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगात निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 परबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या आगमनान. पूण स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. पूण स्वर्गी तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सम्यास घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परींच्या वंदतूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणेक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार भावार्थाचो गट परगटुया. सम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता. तुज्या पुनर्जन्माक आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतना आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुदरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. किरीत भशेन अमरोजे रॉड्रिगीसाच्या आत्म्याची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलतडी तुमकां मोल पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागीर मागता तुजो आशिर्वाद जासिंतो मास्करनस आनी हेर दुसरे आपलो वाडदीस समारंभ तांचेर घाल. अंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धरून दिता आनी स्वरूप काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एक पडान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा सर्वेस्पराचे शक्तीचेर पातयेवन जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सामकायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपत्रोय रायचा सांगताली आनी आमी आमचे चिल्लाट मोचिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां ताळये पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवासकाय आमकां दी. सोयींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदारकाक लुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची कापणूक कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची कापणूक कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. सर्वेस्पर आमचे बापा, अमृत दितोल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ताचे कोटायेन आनी बागयोंत अमृताची देख घेवन दिरान आमी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी वचूं आनी स्वर्गार अमोर जिविताच्या जेवणाची उतरां व्हरती गोडसाण सपूर्णायेन बघून सासणाक आमी दादोशी जावंक पावूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपवित्र देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कायनाचा E4. Deva hogar divuya, Deva dirvasuya, Deva hogar divuya, Deva dirvasuya, Moi matuka, moi botuka, Ekas gloria Deva, Orponi betar gandita, Tuci mokar porza, Deva mokar gandibroya, Deva